देवदूत येताले संवसारार बऱ्या मनशाक आनी कोट्या मनशा थंय ते विसवण करतले आनी बऱ्या मनशाक सर्गीच्या रासाक पावयतले आनी खोट्या मनशाक त्या उज्यांत तांकां उडयतले. एक अपूर्बायेची जागृतकाय आज जेजू आयच्या वांजेला मुखांतर आमकां तो दिता. कित्याक म्हळ्यार देव एक नितीवंत मनीस. तो कितलो काकोळतिवंत जाल्यारय आमकां तो सदांच नितीन चलयता. एका वाटेन तो काकोळदार जाल्यारय आनी एका वाटेन तो आमची नीती करता हें आमी उगडास दवरूंक जाय. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयच्या दोनी वचपांनी आमकां दोन वस्तू आमकां पळोवंक मेळटात. आनी ही दोन वस्तू सादी जावन आसात. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत दिसपट्ट्या कामांत आमी उपयोग करता. आनी हे दोन संगती दोन वस्तू आयच्या देवाच्या उतराचो संदेश आमच्या जिविताक लागशिल्ल्यान लागू जाता. आयचे पयलें वासाप पयली वस्त आमच्या मुखार दवरता आनी ती वस्त जावन आसा माती. कुंभार आनी माती. आतांच्या काळार कुंभार पळोवंक मेळनात, पूण मातयेची आयदनां आमच्या कुजनांत पळोवंक मेळटात. जावं पुरो आमच्या त्या मातयेच्या आयदनांत नुस्तें करता वा काले म्हणी बोरण दवरूंक आमी कुजनांत आमी दवरता. आनी एक कुंभार असो एक दाखलो आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां पळोवंक मेळटा. देव कुंभाराक तें दृश्य थंयसर पयल्या वाचपांत दिवन त्या जेरेमिया प्रवादीक म्हणटा, वस त्या कुंभाराच्या घराची वाट तूं धर आनी थंयसर तुवें हांव कितें करूंक सांगता तें सकट तूं थंयसर कर. मोगाचेनो ह्या पयल्या वाचपांत हो जेरेमिया प्रवादी देवान विंचलोलो एक प्रवादी जावन आसा. जें कितें देव ह्या जेरेमिया प्रवादीक सांगतलो तें सगळें देवाच्या नांवान तो लोकांक कळयतालो. देवाची खरी वळख आपल्या इस्रायल प्रजेक तो कळयतालो. आनी अशें एक नितीची आनी सताची झूज तो थंयसर झुजतालो. आनी अशें तो देवाचें काम करता आसतना ताच्या जिवितांत जायते कश्ट येतात. जायते झूज तो थंयसर तो सोंसता झुजता. आनी थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा देव त्या जेरेमिया प्रवाद्याक ताच्या कश्टांत हांव निवारता. त्या कश्टाच्या काळार देव मुखार येता आनी एक आश्वासन जावन त्या जेरेमिया प्रवाद्याक त्या कुंभाराच्या घरा धाडटा. आनी थंयसर देव त्या कुंभाराच्या त्या दृश्या मुखांतर जेरेमिया प्रवाद्या मुखांतर आमकां त्या परजेक एक नवो बरवसो एक नवो संदेश आमकां दिता. जेन्ना सर्वेस्पर देव त्या जेरेमिया प्रवाद्याक त्या कुंभाराच्या घरा वच म्हणटा आसतना जेरेमिया प्रवादी वगेच बसना, उडता देवाच्या कुशेक खालतीमान घालन सीदा तो त्या कुंभाराच्या घरा तो वेता. आनी थंयसर ताका पळोवंक मेळटा एक कुंभार मातयेंत आयदनां करचो. आनी हो कुंभार हातांत माती घेता आनी एक मातयेचें आयदान तो आकाराक हाडटा. पूण ताणें केल्लें तें आयदान तें आकार सारकें ना म्हणून ताका कळीत जाता, तें मोडटा. आनी परत त्याच मातयेंत तो कितें करता, एक नवें आयदान थंयसर तो तयार करता. आनी हें पळयलो सर्वेस्पर देव त्या जेरेमिया प्रवाद्याक म्हणटा, इस्रायलाच्या घराण्या हो कुंभार करता तशें म्हज्यान तुका करूंक जायना गी. हो कुंभार करता तशें म्हज्यान तुका करूंक जायना गी. एक सवाल देव जेरेमिया प्रवादीक विचारता. म्हळ्यार तुमी भियोवची गरज ना, हांव तुमचे सांगाता हांव आसा. तुमी जावन आसात एक माती, पूण हांव जावन आसा एक कुंभार. हांव तुमकां बरें करता, म्हज्या हातांतल्यान तुमकां हांव खेळयता आनी म्हज्या हातांत हांव ती मातये त्या म्हज्या हातांतच्या मातयेंत हांव तुमकां हांव एक नवी रचना करता. एक व्हडलो बरवसो देव जेरेमिया प्रवादी मरिफात आमकां तो दिता. आनी अशें म्हणटा आसतना मोगाचेनो आयच्या वांजेलांत दुसरें उदाहरण आमकां पळोवंक मेळटा. हें उदाहरण जेजू आपल्या शिसांक आपल्या लोकांक तो दिता. माथेवाची शुभ वार्ता 13वो अध्याय तुमी उगडून वाचलो जाल्यार ह्या
13वो अध्यायांत जेजून दिल्ली जायती वपारी आमकां पळोवंक मेळटा आनी ह्या वपारे मोरे पात्र जेजू देवाच्या राजाची वळख देवाच्या राजाचो गूट कितें म्हणलें समजोवंक तो आमकां प्रयत्न करता. आनी अशें म्हणटा आसतना मोगाचें न्हू आयच्या वांजेलांत जेजू एका जाळाची वपार त्या जाळाची समजोवणी दिवन ती जाळ कितें म्हणलें आमकां तो आयच्या वांजेलांत सांगता. जेजू म्हणटा सर्गीचें राज एका दर्यांत उडयलेल्या एका जाळा बरी. आनी मोगाचें न्हू आमकां कळीत आसा त्या सरोवरार वा दर्यांत एक जाळ उडयल्यार तें जाळ जायत्या माश्टल्यांक एकठांय करता. ती माश्टली मोठी जावंक पुरो वा बारीक जावंक पुरो, बोरी जावंक पुरो वा खोटी जावंक पुरो, जायत्या माश्टल्यांक भेदभाव नासतना तें जाळ एकठांय करता. आनी एकठांय केल्या उपरांत ते पागी कितें करतात, तडीर बसोवन तें जाळ सामा करता आसतना बोऱ्यो माश्टली सायडीक दवरतात आनी खोट्यो माश्टली ते उडयतात. आनी हेंच दाखलो दिवन जेजू आयच्या वांजेलान म्हणटा तेंच जातलें त्या अंत काळार. मोगाचें न्हू देवदूत येतले संवसारार बोऱ्या मनशाक आनी खोट्या मनशाक थंय ते विसवण करतले आनी बोऱ्या मनशाक सर्गीच्या राजाक पावयतले आनी खोट्या मनशाक त्या उज्यांत तांकां उडयतले. एक अपुरबायेची जागृतकाय आज जेजू आयच्या वांजेला मुखांत्र आमकां तो दिता. कित्याक म्हळ्यार देव एक नितीवंत मनीस. तो कितलो काकोळतिवंत जाल्यार आमकां तो सदांच नितीन चलयता. एका वाटेन तो काकोळदार जाल्यार आनी एका वाटेन तो आमची नीती करता हें आमी उगडास दवरूंक जाय. जाल्यार मोगाचें न्हू आज आयचें हें मिसाचें बलिदान आमी भेटयता आसतना आयच्या वाचपाद्वारे आमकां दोन प्रमुख संगती आमच्या मनाक आमी हाडल्यो आनी ह्या दोन उदाहरणाद्वारे आमी उगडास दवरूंक जाय. आमचें जिवीत जावन आसा हें केवळ माती आनी देव जावन आसा कुंभार. देखून आमचें जिवीत त्या देवाच्या हातांनी न्हय आमच्या कुशे प्रमाणे बागार देवाच्या कुशे प्रमाणे तो आकाराक हाडता. एक सोबीत सुंदर आकार तो आमकां दिता आनी हे सोबीत सुंदर आकार आमकां दिता आसतना आमी आमच्या जिवितांत ह्या संवसारांत एक अपुरबायेचें जिवीत आमी जियेता आसतना बरें आमी विंचून काडूंक जाय आनी खोटें आमी सांडूंक जाय म्हणलें उलो आज जेजू आमकां दिता. मोगाचें न्हू आमचें थंय जायतें उणेंपण आसा, जायती अस्कतकाय जाता आसा आनी ह्या अस्कतकायेक लागून आमी सुकून पडटा, जायतीं पातकां आमी आदरता. आनी अशें आमचें जिवीत कशें देवान त्या अपुरबायेच्या हातांनी सोबयलेलें आमी थोडे फावटी नास करून उडयता. देखून हें मिसाचें बलिदान आमी भेटयता आसतना आमी ती कुरपा मागया. सोम्या तूं जावन आसा आमच्या जिविताचो कुंभर, आमी जावन आसा ती माती. देखून तुका जाय ते प्रमाणे दिसान दीस म्हजें जिवीत तूं नेटय तें आकाराक हाड. तुका जाय ते भाशेन तें सोबीत सुंदर कर. आमी तुजी भुरगीं सुकोवन पडटा, तुजे तोंड पयस येता, पूण आमकां तुज्या गोपान घे आनी सदांच आमकां पोटलोवन दवर. आनी हें जावन दी आमचें मागणें. आतांच थोड्या वेळान जेजू आमच्या काळजान येता. तो जेजू आमच्या काळजान येता आसतना आमच्या जिवितांत बरें कितें आसा विंचून काडूंक, कितें वायट आसा तें फूट कोन्न रावूंक जाय अशी कृपा ताच्याच लागीं आमी मागून घेवया. आमेन.